sir, fear and anxiety in the minds of young Goans, especially from the economically backward communities, of being cheated in the name of taxi permits or rent-a-car permits. Because sir, माचे explain करपाक म्हणल्यार rent-a-car म्हणून सरकारान पयर डिसिजन घेतला की आनी rent-a-car आसच्यो ना म्हणून. ताजे पयलीं माननीक मंत्री बाबूश मनसरादान म्हणिल्लें की सगळे प्रॉब्लेम जाता ते rent-a-car खातीर जाता म्हणून. खरें आसतलें rent-a-car खातीर एक्सिडेंट जाता हें जाता तें जाता. पण आता गव्हर्नमेंटान कितें केलां? गव्हर्नमेंटान एजन्सी अपॉइंट केल्या. म्हळ्यार सरकाराचे कामाचे सरकार रेंट-a-कार परमीट दिना. सरकार एक एजन्सीक दिता आनी एजन्सी लोकांक दिता. आता हे एजंटांनी कोट्यांनी रुपया घेतिल्ले आहा स्पीकर सर. म्हज्या मतदारसंघात 200 लोकां कडच्यान पयशे घेतले 1-1 लाख रुपया. अशे भरमसाट पयशे घेतले आनी ते म्हणटात आता रेंट-a-कार गव्हर्नमेंटान बॅन केले. पयशे मागूंक गेले जाल्यार म्हणटा मंत्र्याचे पीए कडेन पयशे दिल्या म्हणून. हे क्लियर कट हांव सांगता. हे म्हजे म्हऱ्यान लोक येवन पब्लीक आउटरीच प्रोग्रामाक म्हाका कंप्लेन केल्ली आहा की पयशे घेतल्या एजंटान, एक एजन्सीक जी तुमी गव्हर्नमेंटान दिल्या, लोकां कडच्यान पयशे घेतल्या. मागूंक गेले जाल्यार ते सांगतात सर मंत्र्याचे पीए कडेन आमी पयशे दिल्या. हे सायडीन तुम्ही डिसिजन घेतला की रेंट-a-कार आता म्हाका हाजेर क्लॅरिफिकेशन जाय. स्पीकर सर हाजेर प्रश्न आसलो रेजिनाल्डाचो. रेजिनाल्डान प्रश्न घेवंक ना. नेक्स्ट टायम हांचे प्रश्न डिसअलाव कर. मेन इम्पॉर्टंट प्रश्न आहा ते प्रश्नच काडटा ते फिक्स जातात. असले फिक्स जावन फायदो ना. इश्यू डिस्कस जावपाक जाय. जे तो पळय सांगता ताका सारकी खबर ना. जे आमी खूब पयलीं आमी बंद केल्ले हे न्यू परमीट दिवपाचे आनी रेंट-a-कार. आमकां मागीर कळ्ळें डिपार्टमेंटान थोडे लोक ते फ्रँचायजी म्हूण करून दितात. अरे आय एम ऑन माय लेग्स. आमी इमिडिएटली बंद केले. आमचे नोंदणी हाडला तेन्ना मान्य मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा. आमी रेंट-a-कार फ्रँचायजी सगळे बंद केला. तो पळय आरोप करता ते सारखे न्हू. आरोप कोणाच्यानूय करपाक जाल्ले कितें एक्शन घेता. बसून घे. उत्तर कितें कंपनी ती फ्रँचायझी म्हळ्यार कितें? व्हॉट इज फ्रँचायझी ऑफ द गव्हर्नमेंट? मेन्शन केलं. म्हाका मातशें मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफाय करून दी फ्रँचायझी म्हळ्यार कितें तें. स्पीकर सर एक म्हणजे तो जे सांगता पळय न्ही कोणा कडल्यान रिटर्न कंप्लेन तेणी दिवंक लावची. आनी जेन्ना एक्चुअली पयलीं 4च जाणांक लायसन्स दिल्ली रेंट-a-कार दिवपा खातीर 2018 ऐक म्हणजे 2018 कितें तरी डिसिजन जाला फ्रँचायझी दिवची म्हणून. म्हणजे तेंच्यांनी फुडें दिवपाचें. दॅट इज अ रॉंग डिसिजन. हांव सरळ सांगता 2018 जाल्लें. कारण डायरेक्ट अशा पद्दतीन फ्रँचायझी काडून तुमी फुडें आनी तांकां लायसन्स जावपाकूच शकना. हांवें खरें म्हणजे रेंट-a-कार जेन्ना बंद करूंक लायली ताज्या उपरांत हांवें जेन्ना इन्क्वायरी करून म्हाका कळ्ळें तेन्ना ही फ्रँचायझी तोय प्रकार हांवें बंद करूंक लायलो. आनी आतां कंप्लिटली आमी रेंट-a-कार हो प्रकार पूर्ण बंद केला. रेंट-a-कार जवळपास हे कितें करतात त्यांच्या कडेन स्वताच्यो पार्किंग ना. ह्यो पब्लीक रोडाचेर पार्किंग करतात. आनी वयल्यान जाल्यार रेंट-a-काराचे जे आपल्यो प्रायवेट कारूय दिवपाक लागलेल्यो आसा. 250 जाणांच्यो कार पुलिसांनी सीज केल्यो. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दिल्या. तांची लायसनां सुद्दां कॅन्सल कर म्हणून. कारण अशा पद्दतीन तांच्यांनी म्हणजे इल्लिगल बिझनेस चलोवप. हितून करून जीएसटी बुडयता ते आनी सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो तोय बी बुडयता. जर कोणी अशा पद्दतीन तो सांगता त्या प्रमाणे जर कोणी पयशे दिल्ले आसत आपल्याक ती लायसन बीन दी म्हणून तांच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो. हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आनी तांचे पयशे कोणी कितें घेतला पळय तेजी डिटेलान इन्क्वायरी करता.